हो जो देविदास मसूरकर आसा हो एल्युमिनियम वर्क फ्रेम करता आणि सगळे बाकी इंडस्ट्रीज खंयचे कोणाक जाय जनेलांक बिदेनाक लावपाक तो दिता. हाजे कडेन वर्कर्स आसा हू आर नेटीव ऑफ बिहार की हाच्या बरोबर 2 जे बिहारचे भुरगे काम करता प्रवीण कुमार पासवान आणि प्रभात पासवान हांच्यांनी हो दोगांयनी विडो उचलिल्लो हाच्या सांगण्या प्रमाणे. सो कॉन्स्पिरसी तांच्यांनी जाल्ली आणि ही कॉन्स्पिरसी करता आसतना देविदासान तांकां 60,000 रुपयाचे पयशे दिल्ले. तितूंतले 45,000 ऑलरेडी दिले पावले. हो घेवन जो प्रभात पासवान आसा हो बिहाराक गेलो एंड ऑफ डिसेंबर 2023 23 डिसेंबराक तो हांगाच्यान गेलो बॉम्बे गेलो. बॉम्बेच्यान 24 पटना गेलो तो ट्रेनीन गेलो आणि थंयच्यान येता आसतना पिस्टल घेवन आयलो फायर आर्म घेवन आयलो एलोंग वीथ एम्युनिशन 10 एम्युनिशन आणि ताणें ही सकाळ फुडें रावलो ताका गाठलो आणि हे फायरिंग केली ताचेर. आमी देविदास मसूरकराक ऑलरेडी अरेस्ट केल्लो आसा आणि लेट नायट राती आणि आज आमी सकाळी 2 प्रवीण कुमार पासवान आणि प्रभात पासवान हे नेटीव ऑफ बिहार हांकां दोगांयकूय रावंड अप केल्ले आसा. तांकां ऑलरेडी अरेस्ट केल्ले आसा. तांचे कडल्यान जी मोटरसायकल स्कूटर यूज केल्ली ताका फॉलो करपाक आनी फायरिंग करपाक युए आमी रिकवर केल्ली आसा. सचिन इज अ ड्रायव्हर हो 33 वर्साचो भुरगो आसा अनमॅरीड. ही इज अ ड्रायव्हर. ही इज ड्रायव्हिंग कमर्शियल व्हेहिकल. ह्या प्रकरणानूच आमचे कडेन कंप्लेन आसा जी आमी तुमकां मोटीव जो सांगिल्लो आसा इल्लिसीट रिलेशनशीप म्हणून मातशी हाज्या बद्दल आमचे कडेन कंप्लेन आयिल्ली आसा. आमकां गाडयेन सुमार 10 ग्राम गांजा मेळिल्लो आसा ताज्या. ओके सो आतां जेन्ना तो भितर आसा ICUन आसा सो जेन्ना तो बरो जावन मातसो दोतोर डिस्चार्ज दितलो हाजेरूय इन्वेस्टिगेशन वतलें आनी आमकां मेळिल्लो आसा 10 ग्राम गांजा सुमार मेळिल्लो आसा. गांजा गुंतवणूक